प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवोर, वोड 16 ते 23 पर्यंत. Mathew chapter 10 verses 16 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आयकात, लांडग्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. हे पासत सोरपां पोरी चतूर, तर पारव्यां पोरी सादी जायात. मुर्शाताय शिडूक रावात. ती तुमकां धरून सोबेंत व्हरतेली आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मातेली. म्हजे पासत अधिकाऱ्यां आनी राजा मुखार तांच्या आनी ओन भावार्थ्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाई दिवचे खातीर तुमकां व्हरतेली. पूण तुमकां धरून दितोच ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतात ती तुमी न्हय, पूण तुमचे उदेशी उलयता तो तुमच्या बापाचो आत्मो तो. ते खातीर कशें आनी कितें उलोवचें ते विशीं हुस्को काडिनाकात. जिवीशी मारूंक भाव भयणीक आनी आवय बापूय पुतां धुवांक लावन दितेली. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतेली. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावतीत तांचेच थारोन जातलें. मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवन सारची नात म्हूण हांव तुमकां खरें सांगता. देखून हे नोगरांत तुमकां दुमाडो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पडून वसात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जो कोण जेजूचो पाटलावदार, जो कोण जेजूचो एक शिस जाता आनी गांव मदें दुसऱ्या नोगरा मदें थंयसर जावन देवाचें उतर परगट करूंक लागता, तांकां दुमालो येतलोच. आनी भाव भयणीनो, खूब लोक ही खबर आयकून म्हणटात आमकां कित्याक जाय अशें पडपाक, आमकां त्रास कित्याक जाय, आमी आमच्या घरा आहात, आमी इगोर्जेन वेता, आमी देवाचें उतर आयकता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, आमची फामिलीन आमची लादाई कोत्ता, आमी जें कोण देवस्पण करूंक जाय तें आमी कोत्ता. आमकां कोणाचें पडोंक ना, आमकां कोणाचे त्रास नाकात, आमकां कोणाचो दुमाळो नाका. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आयचें जें शुवर्तमान आमी वाचलां, जेजू आमकां सांगता खरें म्हणल्यार आमचें तारण जालां जाल्यार, खरें म्हणटा आमी जाचे पाटलावदार जाल्यार, खरें आमी भावार्थी जाल्यार, आमी वचोंक जाय नोगरांनी, गांवांनी, एका जाग्यार ज्या जाग्यार पवित्र आत्मो आमकां धाडटा, आनी थंयसर आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. आनी तो म्हणटा, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करतले, तो म्हणटा, आमकां सांगता, पूण तुमकां धरून दितोच त्या घडयेर तुमी कितें उलोवंक जाय तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयता ती तुमी न्हय, पूण तुमचे उदेशी उलयता तो तुमच्या बापाचो आत्मो तो. ते खातीर कशें आनी कितें उलोवंक जाय आनी कितें म्हणूंक जाय हाचे विशीं हुस्को काडिनाकात. भाव भयणीनो, आमचो देव इतलो मोगाळ, आमचो देव इतलो काकुतकार, तो जेन्ना आमकां विचून काडटा, तो जेन्ना आमचें तारण कोत्ता, जेन्ना तो आमकां विचून काडून आतां आमकां धाडटा देवाचें उतर परगट करपाक, तो जाणो आनी आमकां सांगलां की आमचे विरुद्ध धुमाळो येतलो म्हणून, लोक आमचेर आड येतलो म्हणून, लोक आमकां त्रास करतलो म्हणून. पूण ताणें आमकां एक बरी खबर सांगल्या. ताणें सांगलां की जेन्ना आमकां उलोवंक जाय, जेन्ना आमकां ती उतरां आमी तोंड उक्तें करून आमी घोवायकी दिवंक जाय, तो म्हणटा सगळ्यांच्या बापाचो आत्मो जो आमचे भितर आसा, ज्या मोगान आमी पडल्या, ज्या मोगा उदेशी आमी भायर वेता आनी देवाचें उतर परगट करता, तो देवाचो आत्मो आमचे भितर जो आसा तो आमच्या तोंडांतल्यान उलयतलो. आनी आतां जें आमी उलयतले तें कोणाक आड येवपाची शक्ती आसची ना, कित्याक ती उतरां जातली देवाची उतरां. भाव भयणीनो, इतलो आमचो देव, इतलो मोगाद देव आमचो, की आमकां धाडटा ताचें उतर परगट करपाक, पूण तो आमकां केन्नाच सोडिना. केन्नाच आमकां जेन्ना आमी त्रासान आसा तो आमकां एकसुरो सोडिना, पूण तो आमच्या आदाराक येता पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी देखून भाव भयणीनो,
जेन्ना आयचे शेवटताना आमी वाचता की जेन्ना आमी खरेंच हें उतर जें आमकां जेजून सांगलां वसात आख्या संवसारांत देवाचें उतर परगट करात, लोकांक शिकयात जें हांवें तुमकां शिकयलां, तांकां म्हजें शीस करात. तो आमकां आनीक वर्स सांगता. तो म्हणटा वय हें कोत्ताना तुमकां खूब त्रास जातले पूण भियेनाकात, कसलीच काळजी करिनाकात, कसल्याच भिरांतीची गरज ना तुमकां, कित्याक हांव तुमचे बरोबर, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना. आनी भाव भयणीनो, आयज आतां आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना हें शिवोर्तमान आमी आयकता, कितलीं जाणां आमी खरेपणी हें उतर आमच्या काळजान रिगून आमी आतां आयज सुरवात करतले. हांव ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतले, आमी म्हणटले वय हें आमकां बरें दिसलें देवाचें उतर आयकोन, आमकां हें उतराची सजमणी मेवली. पूण उतराची सजमणी मेवल्यार आमी पाळटाव गाय तें उतर, आमी दुसऱ्यांक जी आमकां सजमणी मेवली, कितल्यांक सगल्यांक ही खबर मेवची ना, सगल्यांक वो चान्स मेवचो ना तांकां देवाचें उतर आयकोपाक. आमी जी आयकता, आमकां ज्या लोकां कडेन मोबायल फोन आसा, ज्या लोकां कडेन इंटरनेट आसा, ज्या लोकां कडेन वॉट्सॅप आसा, ज्या लोकां कडेन फेसबूक आसा, ज्या लोकां कडेन युट्यूब आसा, त्याचे वरवीं तुमी देवाचें उतर सदां आयकतात. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयकता हें उतर आमी खरेपणी पाळटाव, हें उतर जें आमकां सजमणी मेवल्या तें आमी उतर पाळटाव पयलें, आनी हें जैतिवंत जिवीत आमीच पयलें जियेता. आनी जेन्ना आमी जियेता हें जैतिवंत जिवीत, आनी आतां आमी दुसऱ्यांक सांगता, आमी तांकां देवा जेजूचें शीस कोत्ता, आमी तांकां एक जैतिवंत जिवोवपाक आमी तांकां ही शिकवण दिता. आनी तेन्ना की देवाक खरेपणी आमी जें केल्लें तें मानता, तो आमकां आपली भुरगीं म्हूण मानता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी हें शिवोर्तमान आयकता, आमी वसोया खरेपणी ही सजमणी घेवन आनी हें शिवोर्तमान परगट करया. आनी जेन्ना दुमाळो येता, कोण आमचे त्रास करता, आमी सदांच हें मनान आमच्या दवरया की जेजून आमकां ह्या उतरान आयच्या शिवोर्तमान कितें सांगलां तें वय दुमाळो येतलो, त्रास येतले, कोश्ट येतले, पूण तो आमच्या सगळें आसा, तां आमकां केन्नाच सोडिना. आनी जेन्ना त्रासान आसा तो आमच्या आदाराक येता आनी आमकां त्रासांतली सोडून एक जैतिवंत जिवीत जिवपाक तो आमकां आपली मोहिमा आनी आपली वाखाणणी दाखयता. आयज भाव भयणीनो, हें उतर आमच्या काळजान दवरुया आनी हें जिवीत जिवोवपाक, हें शिसाचें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत, हें बावळटी जिवीत जिवोवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.